Sir, there is one more issue regarding Zuari industry. म्हाका खबर ना. Industries minister. म्हाका कोणूच बरोवंक ना काय आमच्या डिपार्टमेंटान कसलेच कॉरस्पॉन्डन्स ना. हांव बी आयकलां पयर चीफ सेक्रेटरी म्हणटले म्हाका ते म्हायती काडचे पडटली बिकॉज इट वील बी अ मेजर सेटबॅक टू अस बिकॉज लॉस ऑफ जॉब्स वील बी देर. सो वी हॅव टू टॉक टू द मॅनेजमेंट टू सी वॉट इज गोईंग ऑन. बट वन थिंग आय वूड रिक्वेस्ट टू द चीफ मिनिस्टर, आमी भाऊसाहेब बांदोडकर आसतना ती 1000 एकर जमीन दिल्ली तांकां. ते जमीन जे दिल्या ते दिल्या इंडस्ट्री खातीर. तर ते इंडस्ट्री बंद करता म्हाका दिसता सरकारान ती जमीन परत घेवपाची गरज आहा. आनी ते सगळे 1000 एकर तांकां कितें बंद करून वचपाक न्हू त्यो. मागीर ते जमीन आमी वापरूं शकता न्ही. ते जमीन घेवन रियल इस्टेट करपाक आमी दिवंक ना कोणाक. एक म्हणजे एक सिद्ध आसूंक जाय. हे म्हाका खात्री आहा आमचे मुख्यमंत्री योग्य डिसिजन घेतले. भाऊसाहेब बांदोडकर तेन्ना जेन्ना म्हाजे स्वताचे वडील तेन्ना मिनिस्टर आशिल्ले त्या सरकारान, तेन्ना आमी पयली व्हडली इंडस्ट्री म्हणून आमी 1000 एकर दिल्ली तांकां. ते 1000 एकर फाल्यां बंद करून वयता. म्हाका दिसता सरकारान ऑर्डिनन्स काडून जमीन परत घेवपाची गरज आहा. जुवारी एग्रो बंद पडूंक जायना. आदींच आशिल्ले गोंयचे बेरोजगारीन आनीक भर नाका म्हूण कुट्टाळची आमदार आलिनांग हुस्को तिवूय खंय जुवारीच्या संपर्कान आसा. Yes, there are rumors that Zuari may shut down, and I pray to God that they may be only rumors, okay? Because there are hundreds, or I could even say thousands of youth employed in the company. If Zuari shuts down, our youth will be jobless. And our Chief Minister has been very, very concerned about the situation, and he has promised all assistance to the company to ensure that one of the reasons that they feel could help them, one of the issues if solved could help them, is the release of subsidy from the centre. And the Honourable Chief Minister has said that he will look into the matter, and I'm very happy to say that he has already done quite a bit, because part of the subsidy from the centre has already been released. And yesterday when I spoke to some of the representatives of Zuari Agrochemicals Limited, they said, "Madam, don't worry, everything is being done to ensure that the company will continue and nobody will be jobless." जुवारींतली सुत्रां सांगता त्या प्रमाण केंद्राच्या सबसिडीचो भाग जुवारीक मेळ्ळा. 1-1.5 म्हयन्यान खंय काम चालू जातलें. जुवारीचो आदलो स्टाफ म्हणटा जुवारीन काम करप म्हणल्यार मोठी अभिमानाची गजाल. ही कंपनी कशीच बंद पडूंक जायना. आणि ह्या जुवारीन लगभग 28 वर्सां काम केलें. आनी हांव 2014 रिटायर जालो डिसेंबर. तेन्ना जुवारीन अशी आसलेली परिस्थिती, जुवारीचो हात धरतलो कोणूच नासलेलो. जुवारीन काम करता म्हणल्यार तुका लोन दिताले लोक, घे कितलो लोन जाय. लोक येताले म्हाका मेळपाक, लोन घे, हें घे, तें घे म्हणून. आज म्हाका वायट दिसता की जुवारीक लोन दिना म्हणून खूब वायट दिसता. कितें तुमकां दिसता चालू जावपाची फॅक्टरी परती? फॅक्टरी चालू जातली. अशें क्रायसीस जालें म्हणटा न्ही आतां, हे क्रायसीस जालें म्हणटा. पण क्रायसिसा कडेन मातशें मात करून तांच्यांनी फॅक्टरी चालू करपाची अशें दिसता म्हाका. पयलीं ह्या फॅक्टरीचेर खूब लोक अवलंबून आसात. पूण पयलीं एकदम बरी चलताली. एकदम बरी चलताली, एकदम बरी, एकदम बरी. तुमकां सवलती बी बऱ्यो मेळटाल्यो? एकदम सवलती मेळटाल्यो आमकां. जेवणाक, खाणाक, रावपाक कसलेच प्रॉब्लेम नासलेले आमकां. पगार बी टायमाचेर? पगार एकदम टायमार. सामको पगार म्हळ्यार तुका 1 म्हयनो सप्ता म्हळ्यार 30 तारखे पगार अकावंटाक जॉयन जातालो, क्रेडीट जातालोच. एके वटेन केंद्राची सबसिडी सारकी पडना, दुसरे वटेन बँको रिणांक पातयेनात. दोनां भितर एक कितें तरी जाग्यार पडल्या शिवाय सद्याच्या परिस्थितीन तरी जुवारी सुरू जावप कठीण. 15 म्हयनो करून स्टाफाक सांगून दीस धुकलतात. कितलो तेंपूच हें चल्लां. आतां खंय प्लांट सुरू जावंक आनी 1.5 म्हयनो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.